गेल्ली 11 वर्सां भाजपाचें सरकार आसा. एक आश्वासन दिता हांव सगळ्यांक, 2024चे लोकसभेचे इलेक्शन येता आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या फावट दोनूय सिटां ही भाजपाची येवची ना. मोदी सरकाराचे जशें सरकार पडलें, हो नॅशनल हायवे जो हांगाच्यान तुमच्या गांवाच्यान वता, तुमची घरां वता, तो स्क्रॅप करून बायपास करपाचें हें आमचें आश्वासन. मनोहर भाईन आमकां सांगलें, तेन्नाय बी हो मुद्दो आयला तेन्ना आमी तांकां सांगलें की जर तुमी नॅशनल हायवे जर गांवांतल्यान काडटले जाल्यार तो 60 मिटर्स आसतलो. तेन्ना ताणें सांगलें की ना ना, आमी जो रस्तो करतले तो 60-40 ह्या हाजेर. म्हणजे कितें, 60% जर स्टेटीन घालत जाल्यार आमकां जाय तशें जितलो एक्वायर्ड आसा तितले हातून आमी रोड करूं शकता. ताणें सांगलें एक गोश्ट हांव तुमकां प्रॉमिस करता, ह्या लढ्यात आपूण स्वता आशिल्लो आनी ताका लागून हांव तुमकां हें करता की कोणाकूच त्रास जावचो ना इतलें हांव पळयतां. आनी भोमाच्या बाबतींत ताणें सांगिल्लें आयदर सकल्यान किंवा वयल्यान आपूण कितें ती अलायनमेंट ठरयता आनी त्याच प्रमाणे आपूण रोड काडटा. ही कमिटमेंट मनोहर भाईन आमकां ह्या आंदोलनांत, ह्या जे आमचे एक्टिविस्ट आशिल्ले किंवा ह्या आंदोलनांत जे स्टेक होल्डर्स आशिल्ले अशा सगळ्यांक दिल्ली आसा. दुर्दैवान एक हुशार मनीस आशिल्ल्या कारणान केंद्रात तांकां मंत्री म्हणून व्हेले. अशें आसतना सुद्दां गोंयचेर तांचें पूर्ण लक्ष आशिल्लें. वेळोवेळी हो विशय येतालो तेन्ना तेन्ना आमी तांकां वचून मेळटाले. तांणी आमकां सांगिल्लें आपूण तुमकां फटोवचो ना. Withdrawing the notification will not solve the problem. I am appealing to activists, to all political parties. This agitation should start throughout Goa because under section 17(2) we will keep on converting in the guise of correction.